योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. रेझरेक्शन संडे म्हणून वळखपी इस्टर आयतारा मनयलो उमेदीन. 2 वर्सांच्या कोविड काळा उपरांत आतां उत्सवाक येयलो ओतो. कामुर्ले ते तुये फेरीचो थळ्यांक जावपाक लागला त्रास. पोरणी फेरी मोडटा म्हणून हाडली करकरीत नवी फेरी, पूण नवी फेरी करपाक लागली त्रास. सप्तका भितर बारीक पावस आनी गडगडा उपरांत राज्यांत 17 ते 20 वेळ वातावरण उरूं येता सुकें, पूण 21 तारखे उपरांत परत पिरंगतलो पावस. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. भारतांत दिसपट्टे सुमार 1150 कोविड दुयेंती सांपडले जाल्यार चीनांत दिसपट्टे 25,000कूय चड कोरोना प्रकरणांची नोंद जायत आसा आनी थंय सगळ्यांत खर लॉकडावन लागू केला. इतके गंभीर की सरकारान लोकांक दिसांतल्यान फकत एक वेळार जेवपाक सांगिल्ल्यान चीनाच्या नागरिकांचेर उपाशी रावपाची पाळी येयल्या. पळयात. 2019 सगळ्यांत पयलीं कोविडाची नोंद जाल्ल्या चीनांत हालींच्या काळांत अर्थवेवस्था परत सुरू करपाच्या यत्नांत देशाचे दिसपट्टे कामकाज सुरू केल्लें. जाल्यार अकस्मात वाडिल्ल्या कोविड केशींक लागून जगभरात केन्नाच जावंक ना इतलें खर लॉकडावन सद्याक चीनांत चालू आसा. देश शून्य कोविड केस धोरणाचें पालन करपाक बांदील आसतना शांघायांतल्या अधिकाऱ्यांनी लॉकडावन इतकें खर केलां की नागरिकांक जेवणा खातीर लेगीत परवानगी ना. खाणा जेवणाच्या सोदांत बेजारून घराभायर सरपी लोकांचो एक व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाला, तो पळोवपाक मेळटा. जेवण मेळोवपा खातीर भायर वचपाची कांयच आशा नाशिल्ल्यान लोकांनी आतां आपल्या चातुर्याचो वापर करून नुस्तें धरपा खातीर ड्रोनाचो वापर केला. आतांच सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्ल्या व्हिडिओंत हो प्रकार पळोवपाक मेळ्ळो, पूण व्हिडिओंत खुद्द ड्रोन दिसना तर नुस्तें धरतना उदकांत ताचें प्रतिबिंब दिसता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. कामुर्ले तुये मेरेन वचपी फेरयेक लागून थळाव्यांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. पोरणी फेरी जायते फावटी लोकांचो घात करता म्हणून ह्या मार्गाचेर नवी फेरी घातिल्ली, पूण लोकांच्या समस्येचें समाधान जावंक ना. सामकी नवी करकरीत फेरी लेगीत मोडपाक लागली. दिसान दीस फेरी बंद पडपाच्या घडणुकेक लागून कामुर्ले आनी तुया थळाव्यांची मोठी गैरसोय जाल्या. एकदा फेरी उदकांत मदींच बंद पडली. विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी जाग्यार येवन फेरी सारकी केली. थळाव्याच्या जायते कागाळी उपरांत विभागान एक नवी फेरी सेवेत घातली, पूण तांकां त्रासांतल्यान मुक्त करपाक लेगीत ही फेरी बोट अपयशी थारली. त्या उपरांत थळाव्यांनी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार हाचे कडेन कागाळ केली. ते उपरांत ताणें फेरी कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली आनी हाचेर जाप विचारली. जितान उपरांत न्हंय येरादारी मंत्र्याक फोन करून ह्या मार्गाची फेरी बदलपाची मागणी केली. कंप्लेंट करता सर कंप्लेंट करून आमचे कामां पयलीं दुसरें ही नवीनच हाडला. ही कित्याक हाडला ती पयलीं ही मोडटा ती चेंज करपाची ना सर. ही नवीनच आतां हाडल्या तेंच्यानी, पयलींची आनी न्हू ती येयली. लोकांक त्रास जाता मरे, लोकांक त्रास जायना. कामुर्ले आमच्या तुयेन मरे फेरी आहा पळय कामुर्ले तुयेन ती परत ब्रेकडाऊन जातात आनी ते जर कंप्लेंट करता पूण रिस्पॉन्स काय ऑफिसांतल्यान येयना. मोडली की काम करून येता पूण ती परत ब्रेकडाऊन. आयज न्हंयच्या मदीं ब्रेकडाऊन जाली, लोकांक त्रास जाता. मातशी रिप्लेस जाता पळय आनी मातशी कंप्लेंट लोकल्सांची कंप्लेंट खूब आसली की ही फेरी आहा ती ब्रेकडाऊन परत जाता म्हणून. ही न्यू येयल्या पूण न्यू येयल्या तरी पूण ती आतां ती तेणीच सांगला 3-4 फावटी ब्रेकडाऊन जाला आनी लोकांक त्रास जाता, स्थानिकांक त्रास जाता येवंक वचून. तेका लागून आतां मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केला बेगीच्या बेगीन जाता तितलें आयज नाल्यार फाल्यां रिप्लेस करपाची आनी न्यू हाडपाची फेरी, जेणे करून आमच्या लोकलांक स्थानिकांक त्रास जावचो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. इस्टराक रेझरेक्शन संडे म्हणून वळखतात. हो सण ख्रिश्चन भाव मनयतात आनी ह्या निमतान सांस्कृतीक सुटी आसता. हो दीस आमकां येशूक खुर्सार मारल्या उपरांत ताका पुरोवन 3ऱ्या दिसा ताचें पुनर्जिवीत जाता हाची याद करून दिता. आयज गोंयभर हो सण मनयलो. इस्टराच्या पयलीं येवपी सप्तकाक पवित्र सप्तक म्हणून ओळखतात, जो जेरुसालेमान येशूच्या प्रवेशाचें चिन्ह आसलेल्या पाम संडे सावन सुरू जाता. तातूंत मॉन्टी थर्सडे तशेंच गुड फ्रायडे, इस्टर ट्रेड्युमाचे दिसांचो समावेश आसता, जो जेजूक खुर्सार मारल्या उपरांत ताच्या
पुनर्जिविताची याद करून दिता. हो सण मध्यरातीच्या मिसान राज्यभर सुरू जालो. जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. देखून हे रातीक पवित्र सभा आखे प्रितमेरशें पडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळीं सांगता मेळून जागी रावूंक आनी मागणी करूंक आपयता. मरणांतलो जीवन जावन जेजून मरणांचेर जोयत व्हेलें हें ताचें पास्क. ताच्या पास्काच्या जोयतांत आमकांय वांटो आसा. तो देवाचें उतर आयकून आनी जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवनपणाचे गूट समरंभून सुमयाच्या पास्कांचो आमी आतां भक्तीपणी उगडास करुया. हे परी ताच्या जोयतांत आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगताक देवा सोबे आमी जियोंक पावतल्या. हो आमचो तीर बरवंसो. ह्या उज्याचेर आतां आमी आशिर्वाद मागुया. देवा, तुज्या पुता वरवीं तुज्या परजोळाचो उजवाड बावरत्यांक तुवें दिलाय. हो उजो पवित्र कर आनी हे पास्कांचे परबे वरवीं आमचे काळजांनी स्वर्गाच्या उतरेक पेटोय आनी निर्मळ मनांची आमकां करून सासणाच्या परजोळाचे परबेक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पास्कांचे वातीचेर आशिर्वाद. पास्कांची वात कुनायता पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे आसने. आपल्या पुनर्जीवनपणा वरवीं जेजू जालो आमचो सोमी आनी सोडवणदार. सगल्या कालाचो ओरोम आनी शेवट. हे कुणावंक आतां यादनीक पास्काचे वातीचेर कुरीस कातोयतलो. जेजू ओरोम आनी शेवट म्हूण दाखोवंक आल्फा आनी ओमेगा ही ग्रीक अक्षरां माल्याचे पयले आनी निमाणे अक्षर आनी त्या उपरांत चालू वर्साचे आंकडे कांतोयतलो. उपरांत 5 दुपाचे गुले पास्कांची वातीक कुर्साच्या रुपान लावून पास्कांची वात नव्या उज्यान पेटोयतलो. पेटोयलेली पास्कांची वात घेवन यादनीक देव मंदिरान भितर सरतना 3 पावटी अशें म्हणटलो, हो क्रिस्ताचो उजवाड. आनी आमी सगलीं जबाब दितोली, देवाचे व्हड उपकार. यादनीक दुसरे पावट अशें म्हणटाना पास्कांचे वातीच्या उज्यान आमी आमच्या हातांनी आसलोल्यो वाती पेटोयतल्या. तिसरे पावटी उद्गारतना दिवे पेटोयतल्या. क्रिस्त काल आनी आयज आल्फा आनी ओमेगा. सर्व काळ आनी शेकडे ताचेच ताकाच मोहिमा आनी जोडकी सासणांच्या सासणांक आमेन. आपल्या पवित्र आनी मोहिमेवंत गायां वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी आमकां राखून आनी सांबाळून आमेन.
ओ क्रिस्ताचो उजवाड देवाचे वडूकार ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दिल्लींतल्या गीता कॉलनींत आयज एका धक्कोदायक गजाल घडली. एकल्यान आपल्या बायलेचो आनी चेडवाचो जीव घेतलो. त्या उपरांत ताणें आपल्या कौटुंबीक व्हॉट्सॲप ग्रुपाचेर ह्या खुनाची कबुली दिली. ह्या घटनेची म्हायती आयज दनपारां 3 उपरांत दिल्ली पुलिसांक मेळ्ळी. या खुना उपरांत आरोपीच्या आवयन फोन करून पुलिसांक आफयले. आरोपी त्याच वाठारांत आपले किराणा मालाचे दुकान चलयतालो. मरणाचे कारण गूढ आसूं येता अशें अहवालांत म्हटलां. गीता कॉलनींतल्या एका घराच्या दुसऱ्या मजल्याचेर 2 कुडी सापडल्यो. एक कूड कांचन अरोरा वय 35 जाल्यार दुसरी कूड 15 वर्साच्या 9वेच्या वर्गात शिकपी विद्यार्थ्याची आसली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयांत फाटलीं 2 वर्सां कोरोना खातीर बंद आशिल्ल्या कार्यावळीक परतून एकदां सुरवात जाल्या. आयतारा सांखळे विठ्ठलापूर देवळात चैत्र उत्सवाच्या निमतान वीरभद्राचें सादरीकरण जालें. फाटली 2 वर्सां सगळ्यो कार्यावळी कोरोनाच्या सावटा खाला जाल्यो. पूण हे फावटी सांखळे विठ्ठल रखुमाई देवळात 5 दीस चैत्र उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो. त्या निमतान वीरभद्राचें सादरीकरण जालें. पळयात कांय मन भोलोवणी खीळ. विठ्ठल रखुमाईच्या देवळात सांखळेची चैत्र उत्सव हो सगळ्यात व्हडलो उत्सव. गोंयभरांतल्यान चैत्रेक लोक सांखळेंतल्या विठ्ठल रखुमाईच्या देवळात येता. गेल्या 2 वर्सांक कंटिन्युअसली कोरोनाच्या महामारी खातीर हो उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरो जावना. फक्त देवस्थानचे महाजन आनी देव हाज्या पुरतो साजरो जातलो. बट ताज्या उपरांत पयलेच फावटी हेज्या मोठ्या प्रमाणात हो उत्सव मोठ्या उत्सवात गेले 7 दीस साजरो जाता. त्या खातीर गोंयभरचे विठ्ठल रखुमाईचे भक्त चैत्रेक येवपी लोक ह्या उत्सवात सहभागी जाता. चैत्र उत्सवाच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी सांखळेकारांक खूब खूब शुभेच्छा. सांखळेंतलो चैत्रेंतलो वीरभद्र हो सगळ्यांत एक व्हडलो उत्सव आनी वीरभद्र पळोवपा खातीर लोक व्हडा उमेदीन शेवटच्या दिसा म्हणजे फाल्यां दर वर्सा मोठ्या प्रमाणात येता. आनी वीरभद्र उत्सव हो पळोवपा खातीर समेस्त गोंयभरचे लोक येता. पारंपारीक चैत्र उत्सव साजरो करता आसतना अजुनूय बी वीरभद्र त्याच पद्दतीन सांखळेकार हांगासर पालखी उत्सव वीरभद्र उत्सव साजरो करता. परत एकदां समेस्त गोंयकारांक चैत्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा. गोवा 365 खातीर सांखळेच्यान महेश गोयेकार. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नार्वे श्री हनुमान जयंती मनयली. ह्या देवालयाचें मुखेल आकर्शण म्हणजे ही मारुती मुर्ती एकाच खडपात कोरलेली आसा.
आणि ही मूर्ती दाव्या हातान एका केळीचो घड जाल्यार दुसऱ्या हातान मेरू पर्वत आणि उड्डाण करताना दिसता. अशें सांगतात की स्वामी रामदास हांच्या शिष्यान ह्या देवळाची निर्मिती केल्ली. पळयात. आमी पैकी कोणी तरी शिष्य जे भायर सरलेले तेंच्यानी हो मारुती असो जो कोरलेलो आहा आणि असो मारुती तुमकां खंयच सादारण गोंयांत ना. म्हणजे हो पूर्ण एक खडप फक्त हांगा मार्बल ठेवले आहा. हो पूर्ण एका खडपान कोरलेलो आसा केळ्यांचो गड खातीर. हो हातान केळ्यांचो गड पूर्वाभिमुख मेरू पर्वत तिणी हातान धरलेलो आहा. उड्डाण म्हणून प्रसन्न चित्तान तो मारुती असो कोरलेलो आहा. पयलीं गणपती कोरलो आनी मागीर हांगा मारुती कोरलो. मारुती अखंड एका पाशाणान दाखोवपाक म्हणजे हे मार्बल फक्त ताका टच केलें. हे पूर्ण एक फातर पूर्ण एका फातरांक कोरलेला. देवूळ जेन्ना पडलें 2012 हय 2012 देवूळ हे पडलें. पूण ह्या फातराक कांय जालें ना. देवाच्या कुडींत आनी ह्या मारुतीक कितें जालें 2012 हे पडलें. त्या उपरांत आमचे वाडेकार आनी कोण मंडळी उबारले देवूळ उबारलें. पूण देवूळ जेन्ना पडलें कांयच जालें ना. मारुतीकूय कांय जालें ना मारुतीची कृपा. आनी मागीर आमी 15 मे 2014 जो जीर्णोद्धार जालो 15 मे 2014 आर्बे देवळार म्हणून सगळ्या भक्तगणांनी भेट दिवची आनी मारुतीचो आशिर्वादाचो लाभ घेवचो. आनी मारुतीच्या मंदिरांनी बेसे काम खूब उरलेलें आहा. गणपतीचो घोड घालपाचो आहा. भक्तगण येवन ह्या हात लावचो आनी ह्या मंदिराचो लौकीक वाडोवचो अशी तुमच्या कडेन नम्र विनंती. 11 तारखेक सारबांदचे वयले कार्यावळीक सुरवात जाली. ती काल सोंपली. ह्या दिसांनी देवळात वेगवेगळ्यो कार्यावळी लेगीत तरणाट्या भुरग्यांनी घडोवन हाडल्यो. हनुमान जयंती व्हडा उमेदीन भक्तिभावाच्या उपाट गर्देन जाली. पळयात कांय उमेदीचे खीण. आतां फाटलीं 32 वर्सां जाली हो हनुमान जयंतीचो उत्सव असोच चालू आसा आनी फाटल्या 12 वर्सां हांगा नेवी मुर्ती स्थापत केल्या नेवळ्यो देवळांत. सो तेन्नाच्या स्थापनाचो इव्हेंट जाता आनी मदीं आमचे आठवडोभर कार्यक्रम आसता कितें कितें. ओके. तुमच्या कराओके प्रोग्रामांक कितल्या जाणांनी असो सहभाग घेतलेलो? आमचो कॅरिओके प्रोग्राम भुरग्यांनी एक दीस पयलीं प्लॅन केल्लो आनी बेस्ट जालो. सगळे लोक येयलेले आनी खूब लोकांचो प्रतिसाद गावलो आनी सगळ्यांत बरो इव्हेंट जालो. ऑल गोवा आसलो? ना आमचे हांगासले भुरगे आनी भुरग्यांनी सगळे पार्टिसिपेट घेतला. आमचो न्यू टॅलंट आमच्या भुरग्यांनी सिंगींग केला थंय. रामदादांची शुभवार्ता घेऊन येणारच मी शस्त्र. दादा, मी तुला सांगितलं होतं की रामदादांचं वचन म्हणजे काळ्या ढगावरची रेघ आहे. आता जरी तुला पटलं ना शत्रुघ्ना, आज मी धन्य झालो. तू आणि सुमंत्र गावागावात जा. मंदिरातून लोकांना पूजा पाठ करायला सांगा. सर्व लोकांनी पूजा अर्चा करून रामदर्शनासाठी रस्त्यावर यावे अशी दवंडी पिटवा. जा, विलंब करू नका. जशी आज्ञा दादा. हा, हे महात्म्या, ते पहा आकाशात दूरवर चंद्रासारखे रम्य यमन दिसत आहे. हे पहा कृष्ण आले. हे पहा रघुराम, सीतादेवी व लक्ष्मण आले. गोवा 365 खातीर संदीप पिळगांवकर. आयतारा केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान दिल्ले म्हायती प्रमाण भारतात 1150 नवे कोविड-19 प्रकरणां नोंद जाल्या. सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 11,558 जाला. मरप्यांचो आंकडो 4 नोंद जाला. जाल्यार राष्ट्रीय कोविड-19 बरे जावप्यांचो आंकडो 98.76 आसा. फाटल्या 24 वरांत सक्रिय कोविड-19 प्रकरणांत 192 प्रकरणांची वाड नोंद जाल्या. भारतात आयज 1150 नव्यो कोरोना केशी पळोवपाक मेळ्ळ्यो, ज्यो कालच्या 975 केशी परस मातश्यो चड आसात. जाल्यार फ्रांस, जर्मनी, इटली, युरोप आनी चायना ह्या देशांत मार्च म्हयन्या सावन कोविड केशींनी वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा. फाटल्या 24 वरांक 1150 कोविड केशी. फाटल्या 24 वरांक 4 जाणांक मरण. भारतात कोविड-19 प्रकरणांचो एकूण आंकडो कमी जाल्ल्यान कांय राज्यांनी दिसपट्टी प्रकरणांनी वाड पळोवपाक मेळटा. कोरोना व्हायरस निर्बंधांतल्यान थाकाय दिल्ल्यान लोक निश्चित आनी कमी जागरूक जाल्यात. ह्या शिवाय ओमिक्रॉनाच्या BA.1 आनी BA.2 ह्या दोनूय उपप्रकारांचे संयोजन आशिल्ले कोविड-19च्या XE प्रकाराच्या उदयान लोकांक चिंतेंत घातलां. हालींच एक केस गुजरातांत 67 वर्साच्या मनशाची सापडली, जो वरोदाक वचपाक आसलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फाटल्या सप्तकभर पावसान राज्यांत गडगडा सयत हजेरी लायिल्ली. उपरांत 17 ते 20 मेरेन वातावरण सुकें उरलें. IMDच्या अदमासा प्रमाण
21 वेर परत राज्यात हलक्या पावसाची शक्यताय आसा, जाल्यार चडावात आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरतले. IMDच्या अदमासा प्रमाण 17 ते 20 मेरेन वातावरण सुके उरतले, जाल्यार 21 वेर कांय वाठारांनी हलकोसो पावस पडटलो. राज्यात वातावरण 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस अशें थीर उरतले. उपरांत फुडल्या 3 दिसांक तापमानात 2 डिग्रीन वाड जातली. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. 17 ते 20 मेरेन वातावरण सुके, 21 वेर कांय वाठारांनी हलकोसो पावस, चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 3 दिसांक तापमानात 2 डिग्रीन वाड. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.